कुंकळेच्या नुसी वॉकार्ट हॉस्पिटलान आयतारा 5 किलोमीटर चलपाची आनी 10 किलोमीटर धांवपाची वॉकाथॉन 2013 सर्त दवरल्या। सर्त कोलवा सावन सुरू जातली। वर्ल्ड हार्ट दिसा निमतान कुंकळेचे नुसी वॉकार्ट आनी वास्को स्पोर्ट्स क्लबान एकठांय जावन ही वॉकाथॉन दवरल्या। कुंकळेच्या नुसी वॉकार्ट हॉस्पिटलान वास्को स्पोर्ट्स क्लबाच्या आदारान आयतारा वॉकाथॉन 2013 ही 5 किलोमीटर चलपाची आणि 10 किलोमीटर धांवपाची सर्त दवरल्या। This is the first time walkathon has come to Goa, and of course thanks to Vasco Sports Club for being the inspiration of carrying it out in Goa, and we hope to get around 250-300 people to walk on that day. गोंयच्या हेर वाठारांतूय असल्योच कार्यावळी घडोवन हाडटले। As a build-up to the Goa River Marathon, Wockhardt and Vasco Sports Club will be having small runs to actually help people from Goa to take up the sport of running and lead a healthy lifestyle. Yuvraj Singh is a brand ambassador of Puma. We are looking at having him, and we are also talking to Gul Panag, who was there in our first year, and she is also expected to participate. मडगांवच्यान प्रुडंटा खातीर समीर भट। उसगांवां नेस्ले फॅक्टरी कडेन रावपी थळाव्यांक फॅक्टरींतले सिवरेजीचो त्रास जाता। कंपनी घाण उदक थंयचे न्हंयेत सोडटा म्हूण तिडकल्ल्या लोकांनी शुक्रारा कंपनीचेर मोर्चा व्हेलो। गांवचे लोक नेस्लेचेर बेजारल्यात। ते म्हणटात कंपनी थळाव्यांक नोकऱ्योय दिना आनी वेल्यान पाठार घाण करता। थंयचे पंचान नेस्लेचे अधिकाऱ्या आड केल्ली कागाळ फोंडेच्या पुलिसांनी नोंद केल्या। उसगांवां नेस्ले फॅक्टरी लागसार रावपी थळाव्यांनी शुक्रारा कंपनीचे अधिकाऱ्यांक घेराव घालो। कंपनी गांवचे न्हंयत घाण उदक सोडटा, तांकां गांवचे पडिल्ले ना म्हूण लोकांची कागाळ। नेस्ले जी फॅक्टरी आहा तिणी रातचे सगळे तो हांगा इन्सिडंट जाला म्हणून ते उदीक सगळें व्हाळान सोडलां आनी हे कंप्लीट उदीक आमच्या ओपा नदी हें आहा न्हू न्हंय आहा न्हू ते कंप्लीट न्हंय वयता आनी ते जर मिक्स जालें नुस्तें सुद्दां आतां बारीक बारीक मेलां। आतां लोकांक कितलो आतां त्रास जातलो हे पणजे पर्यंत उदीक पावता। त्या वासान आमकां खूब त्रास जाता आनी फुडें नुस्तें म्हणटा तें आमकां मेळपाना हिंगा बारीक नुस्तें आहा तें तिगूर बिगूर ते तेंची काती बयताय। हे पोल्युटेड उदकान पेट्रोलाचो वास 80% आसा आनी हो वास आमच्या लोकल एरियेन सगळ्याच्या घरान घुसला आनी म्हाज्या स्वताच्या घरान घुसून म्हाजी मिसेस प्रेग्नेंट आसा तिका उलटी येयली आनी रेस्पिरेशन घेवपाक त्रास जावंक लागले। गांवचे लोक म्हणटाय हिंगा शिकलेले नाय म्हणटाय कोण 8th आहे 10th आहे तांकां घेनाय ते आमी तांकां ITI भुरगे पर्यंत दिले ITI दिले 12th+ ITI दिले ते हिंगाचे भुरग्यांक घेवपाक रेडी नाय। हेच कंपनीन भितर तुमी चॅक करचाय न्हू जाल्यार 100कीन वयर भुरगे 5 सही आसतले ते हुंयचे ते भायले आसतले तांकां हिंगा ऑफिसरांनी पयशे घेवन कामाक लायिल्ले। उपरांत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकाऱ्यांनी थंय वचून उदकाचे नमुने घेतले। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण कंपनीन उपरांत हे उदक सोडप बंद केले, मात कंपनीचे अधिकारी ह्या गजालीचेर उलोवंक तयार नात। इतले मजगती पंच विलियम मास्करेनसान कंपनीचे अधिकाऱ्यांच्या आड पुलिशेंत केल्ली कागाळ फोंडेचे पुलिसांनी नोंद करून घेतल्या। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। पयलींच्या काळांत मनरिजवणे खातीर वेगवेगळे खेळ गोंयांत खेळटाले ते आतांच्या आधुनीक काळांतल्या तरणाट्यांक खबर सुद्दां आसचें ना। ताबलांचो खेळ हो तातूंतलो एक प्रकार। गोंयच्या कांय वाठारांनी लोक अजूनय हो पारंपरीक खेळ खेळटात। पळयात केपेच्या तिळामोळ गांवांत पीटर फर्नांडीस आनी ताचे वांगडी ताबलांनी खेळपाक सामके गर्ग जाल्यात। भुरगेपणांतल्यान हो खेळ खेळटा अशें पीटर म्हणटा। भुरगेपणी साकून आमी खेळटात। आतां सगळ्यो गेम जाले, क्रिकेट जाल्या, फुटबॉल जाला, ते भुरगे आतां ह्या ताबलांनी खेळोंक वचनाय, आमी खेळटाय। पिटरान ह्या खेळाची म्हायती दिली। पयलो ताबलो 8 आनी 12 खेळ म्हणजे विशेष टायमपास आनी दोगां तिगांक खेळ आनी घरान गेल्यार गुल मोत्ता अशी। एक ताबलो पडलो न्हू जाल्यार म्हाका गुल लावपा मेळटा, ना जाल्यार म्हाका लावपा मेळना। गड्ड्यांनी, कोयणेबाळ, लोकऱ्यो आनी ताबलांनी हे पयलींचे खुबशे खेळ आतांच्या काळान शारांनी तरी पळोवपाक मेळना। ह्या खेळाची जतनाय गांवच्या लोकांनी केल्या ते पळोवपाक बरें दिसता। केपेच्यान आमचो रिपोर्टर मयूर नायक। इतल्यानी खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार।
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.